नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय असा की सगळेच जण सत्ताधारी पक्षातले एकमेकाचेर कित्याक फार मारपा लागल्यात. कारण इलेक्शन काय इतली लागीना तरी आसतना खूब जाणांक कसलें तरी स्वप्न पडिल्ल्या भशेन ते कित्याक वागतात आनी त्याच बरोबर ताजो प्रशासनाचेर परिणाम जाता काय कितें. तीन मानेस्त आसा म्हजे स्टुडियो भितर ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी तांचे स्पोक्सपर्सन प्रेमानंद बाब मांबरे सर, वेलकम. दुसरे आसात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन सुनील बाब कवठणकार. आनी तिसरे आसात म्हजे गोंयांतले नामनेचे पत्रकार गुरुदास बाब सावळ. नमस्कार. सो सावळ बाब, हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करता. अकस्मात हे कितें जालां म्हळ्यार म्हाका एक मंत्री उलयता म्हळ्यार दुसरो मंत्री उलयता, दुसरो मंत्री उलयता म्हळ्यार तिसरो मंत्री उलयता, तिसरो मंत्री उलयता म्हळ्यार चवथो मंत्री उलयता आनी एकमेकाचेरच फार मारतात. सो ही नक्की परिस्थिती कितें 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 गडबडलां? न्ही, भाजपचे गोंयचे जे सरकार आसा पळय, हय, तातूंत भाजपचे लोक मूळ भाजपचे लोक कमी आसात हं, आनी भाजून हाडून तांकां आमदार केल्यात, मंत्री केल्यात ते चड आसात. ह्या लोकांक जे भाजसून येवन भितर जाल्यात, चड करून काँग्रेस आनी हे बाकी पक्षाचे लोक, तांकां भाजपची शिस्त खबर ना. हं, ऑल इंडिया लेवलचे भाजप पार्टी जी तयार जाल्या पळय ती एका शिस्तींतल्यान जाल्ली आसा आनी संघाच्या मुशींतल्यान ते तयार जाल्ले आसा. हय, तशें ह्या लोकांचे कोणाचे संस्कार ना. हं, गोंयांचे चडशे मिनिस्टर आहा पळय ताका लागून कितें जाता की तांची जी जुनी पद्दत आहा एकामेकाचे कुरघोडे करपाची, एकामेकाचे पांय ओडपाची, तकली शेणी ओडपाची, हय, तेंचे चालू केलां. हं, आनी त्या खातीर जालां कितें की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा पळय ताजे हातून गोची जाल्या. हं, कोणाक कितें करता ताका कळना. हय, मदींच आनी ताजेर एक ते व्हिडिओ आयलो, हय, त्या व्हिडिओक लागून ते पुन्हा आनी प्रॉब्लेम जाले. खरें म्हणल्यार तर म्हाका दिसता की सीएमान त्या व्हिडिओची कांय गरज नासली. हां, कारण स्वता हांवें तो व्हिडिओ पळोवंक नासलो, हय, पण जेन्ना सीएमाचेर तो खुलासो पळयलो पळय, आयकलो, तेन्ना म्हाका दिसलें तो पळोवया म्हणून आनी पळयलो हांवें तो. हं, अशे खूब लोक आसतले. हय, म्हाका दिसता की हें जें सगळें चल्लां पळय ती भाजपची शिस्त जे आसा ती ह्या लोकांक खबर ना. त्या खातीर जे पक्षाचे श्रेश्ठी आसा आनी पक्षाचे अध्यक्ष आसात किंवा बाकीचे जे ज्येश्ठ पदाधिकारी आहात त्यांनी तेंचे खातीर एक वर्कशॉप घेवचें पडटलें, कार्यशाळा घेवची पडटली किंवा आमची शिस्त आहा तुमी पाळा म्हणून. नाजाल्यार इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू. आतां भायर वतले म्हणटा तुमी? हय, आतां वतले. ना, म्हाका तुमी सर म्हळें की हांचेर पक्षाचे संस्कार ना म्हण. सामकें. केन्ना केन्ना कांय मंत्र्याक पळयतकीर म्हाका प्रश्न पडटा की हांचेर संस्कार आसा तरी कसले काय म्हणून. सो तरी आसतना आतां सुनील बाब म्हऱ्या वता. सुनील बाब, तुमकां आतां विरोधाक आसतना हें पळोवन बरें उमेद बी येता, भितरल्यान काजकुली बी येतात? ना, हांगा उमेद येवपाचो प्रश्न ना. कित्याक आज जे गोंयान परिस्थिती आसा म्हाका दिसता ही उमेद येवपाची परिस्थिती न्हय. एक सामान्य विरोधी पक्षांतलो एक घटक जावपाचे साडून म्हाका दिसता एक गोंयकार म्हणून हें पळयत जाल्यार रडून येवपाचें. कित्याक आज हें जें सरकारान चल्लां हें सगळ्यांचो प्रत्येक मंत्री आज आपलो स्वार्थ सादोवपाक पळयता. गोंयचे हिताचे कोणाचेच लक्ष ना. गोंयान भरमसाट प्रश्न निर्माण जाल्या, लोक रस्त्यार आसा, पण खंयच आमकां दिसना की सरकार मात सुद्दां कितें एफर्ट घेता कित्याक तातूंत स्टेप्स घेता वा लोकांक कितें अश्युरन्सीस दिता. पण ताजे परस एक आपली बाबा खुर्ची सांबाळपाक ओर ती चडावड मुख्यमंत्रीच्या पदा खातीर एकामेका तातूंतच ते बिजी आसा. कोण सगळ्यान चड जमनी विकतलो, कोण चड कमिशन घेतलो, कोण बेगीन मुख्यमंत्री जातलो, हातूंत गुरफटून सबंद एडमिनिस्ट्रेशनाक पाड घाल्या आनी ताजो जो फॉलआवट आतां जाला तो आतां तांचो भायर पावलो, ओपन जाला आनी ताजो परिणाम म्हाका दिसता निम्माणो गोंयकारांक भोगचो पडटा. ते युथांक त्रास जाता आनी ती गजालीचेर एक विरोधी पक्ष म्हणून एन्जॉय करपाची गजाल न्हय. आमकां हें ओवरऑल पळोवन परिस्थिती वायट दिसता. चिंतेची गजाल आसा. वील गो डीपर इन टू अदर आस्पेक्ट्स ताचेर तुमी उलयल्यात, ती बी सावळ बाब उलयल्यात. पण मांबरे सर, सावळ बाबाचें म्हणणें की हांकां तुमी भितर घेतले पण ते अजून तुमची जालना म्हणून. तुमकां पळयतकीर तशेंच दिसता, कारण तुमी एक पक्षाचे ज्येश्ठ फुडारी, ज्येश्ठ कार्यकर्ते. ही जी स्टेटमेंट्स येतात मदीं मदीं ती पळयतकीर तुमकांय दिसता की बाबा हें कितें चलना काय म्हणून? कितें आसा न्हय, आमचे आमदार म्हणा किंवा मंत्री म्हणा हांकां सदांच लोकांकूय फेस करचें पडटा. म्हणजे म्हाका खबर आसा सगळे सकाळी फुडें ज्यो लायनी घरा कडेन प्रत्येक आमदार जावं मंत्री पयलीं घरा कडेन आपल्या मेळटा लोकांक. आनी थंय तुमकां खबर आसा की बाकीचे प्रश्न कमी असतात, सगळे कडेन नोकऱ्याचे हाजे प्रश्न घेवन येतात आनी त्यामुळे एक प्रकारचें दडपण पळय आसा ते सगळ्या हांचेर आनी टेन्शन जें आसता त्यामुळे अशा भावनीक हातूंत कांय कोण थोड्यो गोश्टी उलयता, ताचो व्हडलो बाव करपाची गरज ना, कळ्ळें न्ही.
आणि आमचे अध्यक्ष पळय आसा तांणी सांगलां की वी वील हँडल इट म्हणून आमचे हायकमांड जावं आमचे गोंयचे फुडारी पळय आसात ते ह्यो गोश्टी हँडल करतले आनी आतां जाणी पळय म्हणला न्हय ताणें फुडें स्पश्टीकरणूय दिलां केन्ना केन्ना कितें जाता एखाद्या तोंडानसून शब्द गेलो की ना ताचे जो हो अर्थ चड म्हणजे असो काडपाचो अर्थाचो अनर्थ जाता. अनर्थ तुम्ही आता परत मीडियाच्या केन्ना हातांत मिडिया सोडटा म्हणटा हां. पण एक म्हजो अनुभव आसा असो तो म्हणजे केन्ना केन्ना अर्थाचो अनर्थ जाता म्हणून. प्रेस घेता न्हय हय. एका विशयाचेर तप करून कोण एक दुसरोच प्रश्न विचारता खरें म्हणजे आमी एक कंट्रोल दवरता की ह्या प्रश्नाचेर उत्तरच दिवप न्हय मेन दुसरे कडेच वता आनी बाकीचे प्रश्न मागीर फुडें येता तसोच हो एक प्रकारचो हे आसा पण म्हाका दिसता की सगळे पळय जे आसा आनी आमची डेमोक्रेटीक पार्टी आसा न्ही प्रत्येकाक आपलें ओपिनियन आनी जे आपणाक दिसता ते एक्सप्रेस करपाचें पण हें आसा हो जो मुद्दा पण मामले एक बाब. थोडेशें भान दवरूंक जाय हय. हें शक्य बरोबर आसा पण हाजेर उलोवचे पेक्षा म्हाका दिसता बरेचश्यो आमच्यो ज्यो उपलब्धी आसात बऱ्योचश्यो उपलब्धी आसात डबल इंजीन सरकारच्यो ह्या गोंयांत गेल्या 10 वर्साच्या काँग्रेसच्या ज्या म्हणजे बिना डेव्हलपमेंट जे पळय तांची ही जाली 10 वर्साची कोणी कारकीर्द उलोवची म्हणून आमी काय मंत्र्यांनी ताणें उलोवंक हां, जाय मंत्र्यांनी आनी उलोवपाक आमी- जाय. हय. नाही, आमी उलयतले हय. कितले तरेची आमची अनेक उपलब्धी आसात तातूंत जर तुमकां सांगतलो बरेचशो ना, म्हणजे आमी सामकें. खुबश्यो आसात उपलब्धी बरोबर. ताजेर इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां तुम्ही डेव्हलप चड जालें focus करप गरजेचें. हेल्थाच्या सेक्टरान हें जालें ताजेर चड हें जावपाक जाय हय. त्या खातीर आमी सुद्दां सांगलां की प्रत्येक मंत्र्याक सुद्दां आमी सुद्दां मातशें भान दवरा मिडियाच्या हातून हय. हें धाडलां की तुमच्यो उपलब्धी आसा पळय त्यो आमकां धाडा धाडा म्हणून. म्हणजे आमकांय बी खबर आसा की केन्ना केन्ना उपलब्धीचेरूय प्रयास जावपाक जाय हय. आनी त्योय बी फुडें येवपाक जाय ना, सदांच सामकें. कितें आसा विरोधी पक्ष पळय आसा तो बारीकशे कितें काडून ताजो भाव करपाचो प्रयत्न करता हे कारण विरोधी पक्षा कडेन कांय हेच ना एजेंडाच ना हय. तांचे कडेन विजनूय ना आनी तांचो प्रोग्रामूय ना तांचे कितें आसा प्रोग्राम फक्त हे नाका आनी ते नाका ओके. हे नाका आनी ते नाका ना, तुमी- कितें तांचे प्रोग्राम आसा तो तांणी सांगचो ना तुम्ही कांय ना problem. मामरे उपलब्धीची गजाल सांगली सावळबाबा मारे हांव वतना की तुम्ही मातशी तांकां उपलब्धीची डेफिनेशन बी सारकें सांगात मंत्र्यांक कारण कांय मंत्र्यां खातीर तांची उपलब्धी ज्यो आसात पर्सनल उपलब्धी त्यो घडये तांकां त्या बी बरोवन धाडत आनी मागीर तातूंतल्यान आनी कोफसावताय अशे कांय मंत्री सद्याक तयार जावपाक लागल्यात सावळबाब अर्थाचो अनर्थ जाता असो तुमकां दिसता काय मंत्र्यां भितर हो असंतोष कित्याक आमी जनरली म्हणटात की जे मंत्री नासतात ते असंतुश्ट असतात हो असंतोष कॅबिनेटा भितरच कित्याक दिश्टी पडटा आमकां न्ही काल काय पयर केन्ना तरी वाळपय हय मेंबरशीप ड्रायव्ह हेचेर फंक्शन आशिल्लें हय तो लोकल आमदार मिनिस्टर आहा पळय तांणी एक स्टेटमेंट केला की आमच्या सरकारान फुडल्या 2 वर्सांत 22,000 नोकऱ्यो तयार करच्यो नाजाल्यार आमकां कितें वेगळो विचार करचो पडटलो हय हांगा आतां कितें आयला आतां अर्थ कितें एक मिनिस्टर आपल्याच गव्हर्मेंटाक आपल्याच सीएमाक आपल्याच हायकमांडाक वॉर्निंग दिता की तुम्ही जर 22,000 नोकऱ्यो 2 वर्सांत तयार केल्यो ना तर नोकऱ्यो कश्यो तयार करप आता ह्यो सगळे ना, फक्त 22,000 नोकरी न्ही 22,000 सरकारी नोकऱ्यो हय हय तेच सांगता न्ही हांव आनी ताका सीएम सांगता की आपण 2 लाख प्रायवेट हातून सीएमान सांगलें की आमी 2 लाख तयार करतात पण फक्त सरकारी न्ही म्हणून प्रायवेट हातून हय. म्हणजे म्हाका सांग वाळपयचो जो स्टेटमेंट आहा पळय तातूंत हांगा कांयच जावना क्लियर स्टेटमेंट आसलो जो हाव कॅन मिनिस्टर इशू सच ए वॉर्निंग की आमकां वेगळो विचार करचो पडटलो म्हणून वेगळो विचार म्हणजे कितें भाजप सोडटलो काय पुन्हा काँग्रेस वतलो काय सरकार बुडयतलो काय आपूण सीएम जातलो दिस इज आय डोंट थिंक अशें जर स्टेटमेंट तांच्या मिनिस्टरांनी केले जायत यू कॅनॉट ब्लेम द प्रेस न्ही सर हो असंतोष कित्याक बिफोर आय गो टू सुनील हो असंतोष कित्या खातीर म्हणजे अशें हांवें सांगलें की असंतुश्ट जनरली जे कदेलाचेर नासतात ते असतात हय कदेलाचेर बशिल्लेच असंतुश्ट कशे वागता नाही. आनी कदेलाचेर ना ते सद्या शांतात म्हाजी जर अपेक्षा व्हडली आसत हां अशें म्हाका कितें व्हडलें आनी जाय आसत हय तर हांव मागीर तें करतलोच न्ही नंबर 1 पळय आहा न्ही. व्हडली कदेल जाय जाल्यार हय हां. जाल्यार ताका मातशें कितें ताका मातशें चिमटे काडप बदनाम करप हे चलता प्रकार ते हं. इवन तशेंच भाजपचे म्हाका लिडर म्हाका सांगतात की तुजो व्हिडिओ आयल्लो आहा पळय वादग्रस्त व्हिडिओ तो सुद्दां कोण तरी आमच्या लोकांनी तयार केला अशें ते म्हणटात हं. भाजपचे लोक म्हाका सांगलात हय कळ्ळें न्ही अशें जेन्ना घडटा हांगा तेन्ना मागीर यू कॅनॉट ब्लेम द प्रेस आनी बाकीच्या लोकांक कितें आपण अर्थात अनर्थ केलो असो ना मुख्यमंत्र्यांचो जो व्हिडिओ रिलीज केल्लो त्या दीस हय. तातूंत भितर इंट्रस्टिंगली तांणी ओपोजिशन हो शब्द वापरलो ना हय मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या खंयच ना, व्हिडिओ खंयच भितर ना. सुद्दां विरोधकांनी केला
ताणी बऱ्या भशेन सांगलें की सगळे गोंयकारांक खबर आहा हें कोणे केलें तें हय. म्हणून कोणे केलें तें जरी ताणें सांगलें ना तरी खबर आहा म्हणलें ताणें हाजो सगळ्यांक. अर्थ सीएमाक ते खबर आसा जावंक जाय न्ही हय सगळे गोंयकारांक खबर आहा म्हणटा सीएमाक खबर आसतलेंच. आसूंकच जाय हय आनी जेन्ना तो स्टेटमेंट करता सगळ्यांक खबर आहा म्हणून. तर सुनील बाब तुमी कितें म्हणटा वाय इज दीस असंतोश तुमी बरे हांसतात सारके गालांतल्या गालात सारके. ना म्हाका हांसूं आयलें कित्याक आज जें फाटल्या दिसांनी जें चल्ल्या सर्कस बीजेपीची ती जर पळयत जाल्यार वदळ हांवें सांगलेल्या प्रमाणे कितें करपाचें म्हणून जनतेक प्रश्न पडला. आतां उलयता उलयता सावळ सरानूय जसो एक टॉपीक काडलो की नोकऱ्यांचो आनी एम्प्लॉयमेंटाचो जाल्यार एक डेटा थोडो सांगूंक सोदतां की नोव्हेंबर 2023 निती आयोगान रिपोर्ट दिल्ल्या प्रमाणे गोंयांत 10.5 10.5% अनएम्प्लॉयमेंट आसलो. सप्टेंबर 2023 CMI म्हणटा ती सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी ही व्हेरी रेप्युटेड एजन्सीन रिपोर्ट दिलो. ताजे प्रमाणे गोंयांत एम्प्लॉयमेंट टील ऑगस्ट 23 वॉज 13.5%, वीच वॉज 3 times द नॅशनल एवरेज. म्हणल्यार देशान जी एवरेज आसली एम्प्लॉयमेंटाची अनएम्प्लॉयमेंटाची ताजी 3 times आसली. आनी पयर म्हणल्यार 24-25 तारखेक जो डेटा आयलो फिगर्स ते मिनिस्ट्री ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ताजे प्रमाणे अनएम्प्लॉयमेंट पॅक्ड एट 8.7%, वीच वॉज ऑलमोस्ट डबल द नॅशनल एवरेज ऑफ 4.5%. आतां ही जाली फिगर्स. ही फिगर्स कितें ऑपोजिशन पार्टीन काँग्रेसीन करूंक ना किंवा कॉमन मनशांनी करूंक ना एक्टिविस्टांनी कोणें करूंक ना. निती आयोग गव्हर्मेंटाची हायस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी. CMI is one of the most reputed agency as far as advising government on the economic measures. आणि मिनिस्ट्री ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हें सरकाराचें एक डिपार्टमेंट जाल्यार हाजे ह्यो 3 एजन्सी हो डेटा दिता की गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायस्ट आसा म्हणून देशांत. 6 सप्टेंबराक मुख्यमंत्री राजभवनान दरबार हॉलांत टिचर्स डे दिसा एक स्टेटमेंट करता की देर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम इन गोवा. 25 सप्टेंबराक जो एक मिनिस्टर आसा गोंयांत विश्वजीत राणे हे कॅबिनेटान बीजेपीच्या तो स्टेटमेंट करता की 22,000 नोकऱ्यो करना जाल्यार आपल्याक विचार करचो पडटलो म्हणून ताजी ती रुटीन धमकी तो सदांच तो धमकेचेरूच चलता ताजें. आनी परत 26 सप्टेंबराक काल मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करता की गोंयांत 2 लाख जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसा म्हणून. आतां ही जर तुमी डेटा कंपेर करीत आनी मुख्यमंत्र्याचो आनी जर खुद बीजेपीचे कॅबिनेट मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आयकत जाल्यार मुख्यमंत्री कितें उलयता. मुख्यमंत्री सांगता अनएम्प्लॉयमेंट ना 2 लाख जॉब्स आसा जाल्यार हे हाजे वयल्यान प्रश्न कितें पडटा की हें सरकार लोकांक आनी युथांक पिशान काडपाक सोदता. पण ताजे बरोबर जेन्ना हे कॅबिनेटाचो मिनिस्टराक हें भायर येवन सांगचें पडटा हाजे वयल्यान कळटा की दॅट दीस गव्हर्मेंट इज फॉलिंग फ्लॅट and the government governance is on complete backseat. Okay. ताजे खातीर जेन्ना हो विश्वजीत राणे जेन्ना अशें स्टेटमेंट करता हातूंच्यान कॉमन मनशां मदीं कितें हें वतलें. कित्याक पयलीं म्हणल्यार ताणें ऑपोजिशना परस कॅबिनेट मिनिस्टरान प्रूव केलें की मुख्यमंत्री फटी उलयता म्हणून. कित्याक तो हे सरकाराचो घटक मुख्यमंत्री तें डिनाय करूंक शकना. स्टेट तूं चल एक सेंट्रल एजन्सीची सुद्दां तूं डिनाय करता तुजो स्टेट कॅबिनेट मिनिस्टर सांगता की गोंयांत नोकऱ्यो ना म्हणून. ओके हांव ह्याच हाजेर येता नोकऱ्यांच्या हाजेर ना म्हजें सोंपूंक ना. एक मिनीट मामरे बाबान ना एकूच मिनीट मामरे बाबान पॉयंट काडलेले की मंत्र्यांनी सांगूंक जाय इन्फ्राचे उपलब्धी आनी विजन. 3 पॉयंट इन शॉर्ट सांगता. इन्फ्रा म्हणटकूच पणजे स्मार्ट सिटी पोवची हो तांची इन्फ्रा कितें आसा तो काबार जाला. बरी सिटी आसलेली पयशे खावन ती स्मार्ट सिटी हॅज बिकम अ एपिटोम ऑफ करप्शन. सबंद देशभर गोंयची घाण जाल्या. उपलब्धीचेर तो म्हणटा मंत्र्यांनी सांगचें. मंत्र्यांची उपलब्धी म्हणल्यार हें आतां तुमकां सांगतले ते कमिशन कितले घेता ते. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा हें कमिशनाचेर सरकार चलता म्हणून. आनी तिसरें म्हणल्यार तांचें जें विजन म्हणटा पळय तांचें विजन म्हणटा तें गोंयभर आतां दिसपाक लागला. भुतानी दिसता सांकवाळे DLF दिसता रेश मागूश सायडीक स्पार्क दिसता थंय आनी कितें दिसता बांबोळे चडटेर हिल कटींग दिसता. हें हांचें विजन गोंय काबार करपाचें जाल्यार सांगपाक बीजेपी कडेन आनी कांयच ना. ओके मामरे बाब दोन्ही मुद्द्यांचेर येवया. पयली गजाल हो जो डेटा आसा हो डेटा फायनली आतां ओपोजिशन म्हणटलें कित्याक तुमचेच मंत्री उलयतात तुमी आज मेरेन सांगताले की आमी उलयता म्हणून जें आज सुनील म्हणपाक लागला. हाव डू यू डिफेंड दॅट. आनी दुसरी गजाल फॉर अ व्हेरी सिंपल रिजन जॉब्सा सारके इश्यूचेर डिफेंड करप कठीण जाला काय कितें. सी एक वो डेटा पळय आसा तो कसो कितें आयला हाजे बद्दल मातशी डीप स्टडी करची पडटली. कारण कितें आसा जर तांणी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाचे जे हे पळय आसा ताजो जो डेटा म्हणजे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान सगळे हे करतात
रजिस्टर करतात जे नोकरेक आसा ते सुद्दां प्रायवेट बिवेट सगळे त्यामुळे हालींच सरकारान ठरयलां की गोंयच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीच्या सगळ्या जाणांनी आपले अपडेट करपाक जाय म्हणून खंय आपण त्या भायर इंडस्ट्रीज पळय आसा तांणी बी डेटा आपलो धाडचो की कोण कोण तांचे कडेन नोकरेक आसा त्यामुळे कोणें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान नांव दवरपाक कांय हरकत ना फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स त्यामुळे हे जर जालें जाल्यार एक्चुअली हे जे हे पळय आसा हो प्रोसेस चालू आसा तुर्त त्यामुळे खरें एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट हें कितें आसा प्रॉपर डेटा म्हणटा हां कित्याक आमी जर पळयता की भायले लोक हांगा म्हणजे मायग्रंट जे आमी म्हणटा पळय ते हांगा येवन नोकऱ्यो आनी तरेतरेचे वेवसाय करतात ते जर ते तरेतरेचे वेवसाय नोकऱ्यो जर मिळयतात त्यो आमचे भुरगे कित्याक ते नोकरी घेना काय म्हणून एक मोठो गहन प्रश्न आहा कारण आतां तुमी उदळ सुद्दां म्हणलें की आमच्यो नोकऱ्यो म्हणजे प्रायोरिटी लोकांची कितें सरकारी नोकरी हय त्यामुळे हांव आतां आमचे विश्वजीत राणे हांच्या हाजे कडेन आज तांणी ताजेर स्पश्टीकरणूय दिलां की आपूण हे भावनेच्या भरान उलयलो म्हणून आनी पक्ष हिता खातीर उलयलो म्हणून म्हणजे ताजे कडेन जेन्ना आमचे वरिश्ठ उलयले ताणें कारण कितें आसा ही इज अ यंग मॅन आनी यंग मनीस आसता पळय ताका रोखडोच भावनेचो हे जाता आनी बाण थोडोसो फुट्टा. प्रोएक्टीव तो हय. म्हणटकच कितें कांय प्रश्न थंय आयले जाल्यार ताणें ताचो एक रिएक्शन म्हणून ते त्या वेळार उलयलो आनी ताजे नंतर ताजो मातसो प्रसान जरा हें जालो पण त्याच बरोबर ताणें पार्टीचें काम आपूण आनी करपा खातीर म्हणजे 40,000 सदस्य करतलो हें करतलो सगळ्यो गोश्टी ताणें आज स्पश्टीकरण दिल्लें आसा त्यामुळे हो जो कितें पळय हें जाल्लो आसा ताजे आमचे पार्टीचे वरिश्ठ पळय आसा ते ताजो हें घेतले तुम्ही त्या प्रमाणे इम्पॉर्टंट इशू कळ्ळें न्ही या आनी त्यामुळे जर आतां हाणें म्हणलें पळय कितें हय. आसा हे आतां म्हणटा उपलब्धी तुजे त्यो स्मार्ट ओके सिटी स्मार्ट सिटी आनी कितें खंय मातशे खड्डे पडले ते सांगतात हय कितें आसा आज आतां पावस आसा गोंयांत अंडू कितलो पावस पडलो धुवांधार हें सगळें तुमकां खबर आसा आनी त्यामुळे कांय हाजे कडेन अश्यो कांय गोश्टी जातात आनी त्यो आतां पावसाच्या दिसांनी काय त्यो रिपेर करूंक जायना त्यामुळे हांव सुनील गावटणकराक सांगूंक सोदतां की येता नोव्हेंबर डिसेंबर ये पळय म्हणून सगळें हें बरे भशेन चकचकीत जातलें हा ना चवथी पयलीं जावचेच ना मग सीएमान सांगलेले, हांवें सांगूं ना. तुझ्या सीएमान सांगलेले, चवथी पयलीं जातलें म्हणून. खंय जर कितें? चड गड्डे जर आसा सांगलें कोणें? जाल्यार सीएमान खंय सांगलें. हें घालप खंय कितें घालप? खंयच्या खड्ड्यांनी घाला? खड्ड्यांनी लोकांक घाल्या तुम्ही? कोणाक घाल्या खड्ड्यांनी कितें घाला? सीएमान सांगला चवथी पयलीं एक खड्डो आसचो ना म्हणून आनी हे आयचे न्हय फाटलीं 5 वर्सां हो सीएम सांगता प्रत्येक चवथी पयलीं सांगता चवथी पयलीं एक खड्डो आसचो ना म्हणून कार्ड रिकॉर्डांनी चॅक कर कितें उलयता मामरे बाप हांव उलयना तुझ्या सीएमान सांगला चवथी पयलीं खड्डे काडटलो म्हणून सीएमाक विचार वचांनी सुनील एकच मिनिट आम्ही कितें उलयता तुम्ही? पिशान काडटा लोकांक प्रत्येक फावटी. आम्ही खड्ड्यांचेर उलोवया कळ्ळें तुका पण खड्ड्या पळय एक इम्पॉर्टंट विशय आहा तो म्हळ्यार जो मामरे बाबान रेज केलो तो आनी ताचेर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी उलोवपाचें की नोकरी म्हळ्यार कितें सावळबाब 22,000 नोकरी दिवच्यो हो जेन्ना विशय येता आनी त्यो सरकारी नोकरी दिवच्यो हय. दोन प्रश्न येतात खरेंच 22,000 नोकऱ्यो सरकार दिवपाक शकता काय कितें आनी त्या नोकऱ्यांची प्रशासनाक गरज आसा काय कितें हो पयलो प्रश्न दुसरो प्रश्न जो काल मुख्यमंत्र्यान सांगले की जॉब मेळ्यार जर तुमी फक्त सरकारी म्हळें जाल्यार सरकार ते सगळे दिवपाक शकना नोकऱ्यांच्यो संधी अवेलेबल आसात त्यो गोंयकारांनी घेवच्यो म्हणून तुमकां दोनूय गजालींचेर सावळबाब कितें दिसता न्ही गव्हर्मेंटचे जे एम्प्लॉईज पळय 70-80 ह्या सालांचे जॉईन जाल्ले पळय हय ते आतां रिटायरमेंटाक पावल्या म्हाज्या म्हायती प्रमाणे फुडल्या 1-2 वर्सां भितर साधारणतः 1,000 एम्प्लॉई हे LDC टू गॅजेटेड ऑफिसर हय किंवा IPS म्हणा किंवा GPS कोण आहात ते सगळे 10,000 सुद्दां वॅकन्सी जावपाच्यो आसात ते वॅकन्सी तांकां भरच्योच पडटल्यो कारण कितें त्यो वॅकन्सी हय 22,000 जावपाक शकता नवीन आनी शक्यच ना कारण कितें आहा आनी शेवटी कितें जालां आमचे सॅलरी गव्हर्मेंटचो इन्कम आहा पळय हय ताजो कितलो इन्कम आतां जवळ म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 60% जो आमचे हें आहा इन्कम इट्स गोज ऑन द सॅलरी एंड पेन्शन पेन्शन बरोबर शेवटी आमी कितले पयशे खर्च करतले गव्हर्मेंट आनी दुसरें जालां कितें आमचे जे रेशो ऑफ द गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज टू पॉप्युलेशन आहा पळय दॅट इज ऑलमोस्ट हायस्ट इन द कंट्री या आनी फक्त लोकांक जॉब दिवंक जाय कित्याक तांकां तांची मतां मेळोवपा खातीर जर म्हणून आमी जर कितेंय करपाक लागले जायत जाल्यार कॉलॅप्स गव्हर्मेंट वील कॉलॅप्स एडमिशन चलचें ना तें आनी सद्याक आमची परिस्थिती आतां CM सांगता की कांय ना म्हणून आमकां 10,000 कोटी आमकां घेवपाक हें आसा तितलें आमी घेना म्हणून परंतु
शेवटी आमी गव्हर्मेंट एम्प्लॉयचे कितले पयशे खर्च करतले. एक बरें जालां कितें की आतां नवे जे एम्प्लॉयज आहा पळय तांकां आतां पेन्शन ना, हय सो गव्हर्मेंटचो बर्डन वाडचो ना. पण जे ऑलरेडी आसा वी आर पेईंग द पेन्शन किंवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज इवन सेमी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज ते खूपच वाडलेले आहा. आनी तेतून आनी 22,000 आनी म्हाका कळना 22,000 खंयच्यान आयलो काय म्हणून. हय हा 22,000 हो एक बरो इंटरेस्टिंग फिगर न्ही. हय खंयच्यान आयलो काय म्हणून वॉट इज द ताजे फाटल्यान कितें अरेंजमेंट गणीत कितें हय. गणीत कितें. कारण एकदम 22,000 एम्प्लॉय घेवचे पडले 2 वर्सान. तर ते म्हाका इवन जे आमचे कमिशन आहा पळय सर्वीस कमिशन Staff Selection Commission. विल नॉट एबल टू कोप अप विथ द हें. या कारण आमी पळयता आतां फाटलीं 2-3 वर्सां जालीं गव्हर्मेंटान 3 आमच्या कोरोनाच्या पयलीं जे एडवर्टायजमेंट दिल्ले हय फिल्स अँड पोस्ट आतां 3 वर्सां ते एवरी 6 मंथ ते वाडयतात. आजून गव्हर्मेंट इज नॉट एबल टू रिक्रूट देम. या टिचर्सांचे हें आसा म्हणटकच 22,000 कशे म्हाका कळना आतां की आमचो विशय जो पण तुम्ही म्हणटात की सरकारच जर नोकरी दिवपाक लागले जाल्यार हय. प्रशासनच चलचें ना आनी ते एफोर्डेबलय ना म्हणून. इट इज नॉट अफोर्डेबल. या सुनील बाब हो इम्पॉर्टंट प्रश्न जो आसा जो बरो रेज जालो की नोकरी म्हळ्यार कितें. फायनली जेन्ना आतां भामरे बाब म्हणटात की लोक जेन्ना दारां येवन बसतात तेन्ना लोक सरकारी नोकरीच मागतात म्हणून. सो सरकारान कितें करप फाल्यां. इज इट गव्हर्मेंट्स जॉब टू गिव जॉब्स ऑर इज इट गव्हर्मेंट्स जॉब टू जनरेट जॉब्स. पण कितें आसा आज ही परिस्थिती निर्माण जावपाक कलेक्टिवली सगळे जाण जबाबदार आसा. सरकारूय हांचे जबाबदार आसा आनी एक जें वातावरण हांच्यांनी निर्माण केलें कितें जालां आज सर्वायवल ऑफ द फिटस्ट ही भावना प्रत्येक मनशाच्या तकलेन गेल्या. ताजे हातून जर आज तुमी प्रायवेट सेक्टरान जर जॉबाची परिस्थिती पळयत मेन करून फार्मा कंपनीन पळया जे गोंयकार थंय कामाक आसता तांकां कंपनी हेरस करता. चडशे करून तांचे HR आनी तांचे सिनियर मॅनेजमेंट आनी थोड्यांक युनियन्स करपाक दिना, थोड्यांक मागीर काडटा आनी गोंया भायर ट्रान्सफर करतात. ऑटोमॅटिकली गोंयकार नॉर्थ इस्टाक बी वचना म्हणून ते काम सोडटा. मॅक्झिमम फार्मा कंपनींतले आमी पळयता की जे मॅनेजमेंट आसा ते आपले स्टेटींतले आपल्या गांवांतल्या लोकांक हाडून हांगा एम्प्लॉय करता. आनी ताजेर आमी खूब फावटी आवाज उठयला, वेगवेगळ्या पक्षांनी आवाज उठयला, विरोधी पक्षांनी. ताजेर हांच्या सरकारान आज पर्यंत कितें केलें? झिरो, कांयच करूंक ना. जाल्यार जी जॉब इनसेक्युरिटी तयार जाल्या, निर्माण जाल्या. आनी एक एग्जांपल दिता तुका. हें तुका एक एग्जांपल दिलें फार्मा कंपनीन जो वातावरण चल्लां तें. दुसरें एग्जांपल ते म्हणटा आमी जॉब क्रिएट करता, आमी सामके कमिटेड आसा. एप्रेंटीस म्हणून घेतले, तांकां इलेक्शनाक काम वापरून घेतले, तांकां आतां वाऱ्यार उडयले वेट बिगार ते. तिसरें एग्जांपल दिता. तुवें इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर केलो. पयर 5 ऑगस्टाक सुद्दां नॅशनल मिडियाचो रिपोर्ट आसा दॅट वर्क इज स्टक, नॉट अ सिंगल कंपनी हेज स्टार्टेड ऑपरेशन्स ओवर देर. आज भुरगे वर्सान वर्स शेकड्यांनी भुरगे इंजिनियरींग IT सेक्टरान पास आवट जाता, तांकां दुसऱ्या स्टेटींनी वचचें पडटा नाल्यार देशा भायर वचचें पडटा. कित्याक हांचें सरकार पडलां गोंय विकपाक आनी कमिशनां घेवपाक. तांचो कसलोच फोकस ना. आनी कमींग टू द बेजीक फंडा म्हाका वायट दिसता की आज BJPची लिडरशीप ती मागीर मुख्यमंत्री जावं, विश्वजीत जावं, बाकीच्या तांचे लिडरशीप जावं आनी स्वता आज मामरे बाब सुद्दां कांय म्हणल्यार कितें सिरियस प्रॉब्लेमां आसा न्हय ती एक अशी कांय ना. म्हाका ती बॉर्डर पिक्चर ते आयले तातूंत एक याद आसा, एक लेटर येता एका सोल्जराक, ताची फॅमिली मेंबर ताका पत्र बरयता, सर पे छत पे ये गिरा है, छत टूटा है, बारिश अंदर आ रही है, बाकी सब ठीक है. कोण भुरगो पडला ताचो पांय मोडला, बाकी सब ठीक है. कोणाक हार्ट अटॅक आयलो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकी सब ठीक है. कित्याक आज जर ते स्मार्ट सिटीन खड्ड्याची जर परिस्थिती ते इनसेन्सिटिवली हँडल करता. पणजेन स्मार्ट सिटीचे खड्ड्यान स्वता BJPचो एक कार्यकर्तो तो कॉर्पोरेटर ताचो चल्याचो जीव गेलो एक्सिडेंट जावन. इट इज अ सिरियस थिंग. बारीक आनी बारीक सारीक म्हणटा ते कितें जालें की बारीक सारीक ना. आनी आमचो टॉपीक हो जो कितें सुरू आसलो की टार्गेटींग मिनिस्टर एकामेकाचेर उलयता म्हणून. हे पळय आतां खुद लेटस्ट हांव तुका सांगता, तुमचीच ब्रेकिंग आसा. मुख्यमंत्री आतां स्टेटमेंट केला की PWD मिनिस्टर्स इन लास्ट 20 years हॅव फेल्ड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स म्हणून. म्हणल्यार आतां फाटल्या 20 वर्सांनी म्हाका दिसता 10 वर्सां 12 वर्सां हांचें सरकार आसा. म्हणल्यार ताणें आपल्याच स्वताचे 2 PWD मंत्र्यांचेर जो उलयला, तो मागीर सुदीन जावं निलेश काब्राल जावं, हाजो अर्थ हें सरकार आसा आज व्हेंटिलेटराचेर. तांकां खबर ना कितें चल्लां तें आनी ते फक्त आपलो ब्लेम दुसऱ्याचेर धुकलपाचो प्रयत्न करतात. मामरे बाब म्हाका मुद्दम एक गजाल सांगात. हो जो तुमी इशू आहा दोन्ही इशूचे घेवया फायनल. एक जॉब्सांचो इशू तुमी कितें म्हणटात, अनएम्प्लॉयमेंट हो प्रॉब्लेम ना काय तुमी म्हणटात की फक्त सरकारी जॉब सोदप हो प्रॉब्लेम. आणि दुसरी गजाल जी सुनिलान काडलो तो इशू हांगा आज अशी परिस्थिती जाल्या की अकाउंटेबिलिटीचो प्रश्न येता आणि ती अकाउंटेबिलिटीचो प्रश्न थंय खंयचोच मंत्री आपल्या आंगार ती घेवपाक सोदना आणि ते पासिंग द बक जालां. पयलो जो हाजो पळय विशय हा की सरकाराचें काम पळय आसा जनरेट करप जॉब आनी त्या दृश्टीन अनेक प्रकारचे हे आज मुख्यमंत्र्यान सांगलां तशें कशें जॉब तयार जातले म्हणून.
पण ते जॉब घेवपाक जाय न्ही. त्यामुळे आमकां गोमंतकान आपली मानसिकता पळय ती बी थोडीशी बदलची पडटली की बेटर प्रॉस्पेक्टाक सदांच सगळ्यांनी तयार रावचे. अवेलेबल जॉब किंवा अवेलेबल ऑपॉर्च्युनिटीज पळय आसा म्हणजे हाज्यो बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्यो अनेक ऑपॉर्च्युनिटीज आसात त्यो घेवपाक जाय. आज जर तुमी सर्वसाधारणपणे आमच्या बिझनेस कम्युनिटी आनी हांकां जर विचारशात जाल्यार गोंयान एडवर्टायजमेंट केल्या बरोबर लोक एप्लाय करिना. हांवेंच एक तिसवाडी ही कमिटी केल्ली, फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी केल्या. आमकां एक अकावंटंट जाय आशिल्लो कळ्ळें. आयले हाका आयले इंटरव्यूक आयले आनी परते अपॉयंटमेंटाक आपयले जाल्यार येवकूच ना. अशी परिस्थिती आसा खूब कडेन. म्हणजे लोकूय मेळनात. कदाचित भितर लोक मेळना म्हणटा आमी, जॉब्सय ना म्हणटा, अनएम्प्लॉयमेंट परिस्थिती आसा. अशी विचित्र परिस्थिती जाल्या. कितें आसा हो स्वताचो म्हजो अनुभव आसा म्हण तुमकां सांगता हांव. त्यामुळे शेवटी आमचे जे हे पळय आसा म्हणजे फुडें आमकां सुद्दां आतां खूबदां लोक विचारता तुमी म्हणले मेंबरशीप आमची हे आसा. तुम्ही म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट हो प्रॉब्लेम आसा पण आमच्या मानसिकतेचो प्रॉब्लेम आसा. मानसिकतेचोय प्रॉब्लेम आसा. कित्याक कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटी अश्यो आसा बिझनेस करपाक आनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनी सरकारच्यो कांय सुविधा आसात त्यो सगळ्यो घेवन तरेतरेचे धंदे जे भायले मायग्रंट लोक येवन तांणी हे केले. एक सादी गजाल तर तुमकां सांगता, आमचे जे मार्केट यार्ड म्हणा किंवा आमचे मार्केट जी पळय आसात गोंयची, त्या मार्केटान आमच्या गोंयच्या लोकांनी जाणी हे घेतला पळय आपल्या नांवार, तो शॉप आसा आपल्या नांवार, दिला चलोवपाक कर्नाटकांतल्या मनशाक. तुमचें सरकार कितें करता? आमचें सरकार कितें करता? कितें करता? कितें करता? कितें करपाचें? कोणें करपाचें? सरकारान करपाचें ना. तुमचें तुमचे ओवरऑल आयकत जाल्यार नाचता येना अंगण वांकडी. तुमची कांय चूक ना सरकाराची. सो इट इज प्रत्येकाची प्रेरोगेटिव्ह ती. सरकारान कित्याक जाय तर तांकां हे काडून गेले मागीर सरकार कित्याक जाय? ताजे कडेन वतात. हांव तुमकां सांगता कित्याक दीस आर ऑपॉर्च्युनिटीज. कांय गोंयकार आमचे आसा जे रिलिजियसली दे आर डुईंग बिझनेस, कळ्ळें न्ही, पण आमचे हे फुडें येना. त्यामुळे ही जी मानसिकता आसा पळय ती बदलची पडटली. आनी त्याच बरोबर कितें सुनील कवठणकरान म्हणले हे जे कांय प्रॉब्लेम आसात एखादो हाजो तांकां तितलेंच दिसता आनी कितें आसा तांचे कडेन. दे डोंट हॅव एनीथिंग. हे प्रॉब्लेम म्हाका दिसना, पण गोंयभर लोकांक दिसता. तुमकांच दिसना फक्त कितें आसा ते. तुमी एक्सेप्ट करपाक तयार ना प्रॉब्लेम आसा म्हणून. तुम्ही पयलीं तुमी एक्सेप्ट करा प्रॉब्लेम आसा म्हणून. एक्सेप्ट केल्या शिवाय सोल्युशन मेळचें ना. प्रॉब्लेम आसा म्हणून एक्सेप्ट करा. एक्सेप्ट दॅट देयर इज अ प्रॉब्लेम. डोंट बी इन सेल्फ डिनायल मोड. डोंट गो इन अ डिनायल मोड. 10 वर्सां फुकट घाले. कोण कोण असले भितर मंत्री? 10 वर्सांत कोण कोण मंत्री असले? नाव घे मंत्र्याचे. कोण असले भितर मंत्री? ते सरकारात मंत्री कोण असले? नाव घे त्याचं. छाप कोणाचो असलो? कोण असले? कोण ते छाप काम करनासलो? मंत्री कोण असले? ते 10 वर्सांत मंत्री कोण असले? ते आज खंयच्या गव्हर्नमेंटान आसा? सांग. ते आज खंयच्या पार्टीन आसा? आज त्या लोकांचेर खंयच्या पार्टीचो छाप आसा? सांग. आज ते पार्टी तांचेर खंयच्या पार्टीचो छाप आसा? सांग. त्यामुळे कोण ते 10 वर्सांतले? नांवां सांग. नांवां सांग मामरे बाब. नांवां सांग. तुम्ही नाचयतात भुतां. नांवां सांग मामरे बाब. आमी नाचयना. आमी भुतां नाचयना. भुतांनी तुमकां नाचयता. भुतांनी बीजेपीक नाचयता. नेगेटिव्ह आमी नाचयना तुमकां. भुतांनी तुमकां नाचयता. पॉझिटिव्ह एटीट्यूड. पॉझिटिव्ह काल विश्वजितान दाखयला तुमकां. म्हाका एकच दिसता हो वाद आसा बरें आहा, पण एक गजाल मानसिकतेचो मुद्दो म्हाका दिसता लोकांची जितली मानसिकता चेंज जावपाक जाय तितलीच मंत्र्यांची मानसिकता चेंज जावपाक जाय. कारण ही मानसिकता जर चेंज जाली जाल्यारच प्रशासनाची मानसिकता चेंज जातली आनी थंय आमकां कितें तरी बदल पळोवपाक मेळटलो. मंत्री जेन्ना अकाउंटेबिलिटीचो प्रश्न येतात तेन्ना पासिंग द बक जावपाक जायना, तातूंतल्यान कांयच जावचें ना. गव्हर्मेंट आनीक चड गव्हर्मेंट एक्सपोज जायत रावतले जे म्हाका दिसता तातूंतल्यान साध्य कितें जाता कांय ना, कारण लोकांची बरी जावप हे फायनली म्हाका दिसता सगळ्याचे तकलें आसा. हांव इतल्याचेच थांबता. मामरे बाब, सुनील बाब, सावळ बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक यू.
टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर, कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक? तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.